Kota organization made congratulations to Honorable CM because स्पिडिली त्यांनी काम फुडें व्हरता म्हणलां आनी तांणी स्वता तुमकां प्रेसाक सांगलें आसा की हो प्रोसेस सगळो प्रोसेस जाता तितलो बेगीन जातलो सो नाव आमी तांकां थँक्स म्हणले करता ऑर्गनायजेशन म्हणून आमी फर्स्ट टायम आयले सेकंड आमचो जो पयलीं आमी प्रोटेस्ट म्हणटाले लेट मी क्लियर हो आतां प्रोटेस्ट आसचें ना वी ऑलरेडी वन स्टेप फुडें गेल्ले आसा उरलेले 2 स्टेप फुडें वच्च्यो इतलें सांगपा खातीर आनी आमची सॉलिडारिटी आमची युनिटी जी ठरल्या प्रमाणे जावपा खातीर आमी 13 ऑगस्टाक आमचो आझाद मैदानाचेर आमचो मेळावो हो ठरल्या प्रमाणे आसतलो पूण प्रोटेस्ट न्हू म्हणटा जाल्यार कितें आहा दरवाजा सी प्रोटेस्ट केन्ना आसता जेन्ना ते इम्प्लिमेंट करपाचें आज इम्प्लिमेंटेशन स्टार्ट जालां नोटिफिकेशन जालां न्ही पूण सेन्सस 2001चे दाखयले ते पूण त्या प्रमाणे जो पॉप्युलेशन वी आर ले पर्सन लेट लॉ टेक ओन कोर्स पूण 2001चो सेन्ससान पॉप्युलेशन कमी आसा इट इज अ डिस्कस इन पार्लिमेंट की कोणाचे हे जर आसले त्या वेळार जाता पॉयंट्स वी आर आमी फॉर्म आसा 13 तारखेक जो आसा लोकां सगळ्या आमी अपील करता इट वील बी पिसफूल आमचें गॅदरींग आसता नो बट वॉट इज युअर से एज फार एज दॅट सेन्सस तोय म्हणटा पळय तो इश्यू 2011 आमी ले पर्सन आमकां ते कायदो ते कळना आमकां तुका कांय खबर ना कायदो तूं ले पर्सन न्हू न्ही आमकां आमचो 27 रिजर्वेशन लागू जावपाचें पूण 15 वर्स म्हणलं की ते कोणी कितें म्हणलां दॅट इज वी आर नॉट ते म्हणटा की सी वी आर इन डेमोक्रेसी इट इज एवरीबडी इज फ्री टू गिव देयर ओपिनियन वी आर आमकां आमचे मागणेचो 27 आमकां रिजर्वेशन जाय ना जाल्यार ना सर ह्या जातले ह्या आनी जर जायना जाल्यार मागीर इलेक्शनाच्या टायमार तुमी इलेक्शन जायना जाल्यार जातले 100 जायना जाल्यार सेन्सस त्या प्रमाणे तर खंयतरी four MLA will be this time in assembly from the regular reserve constituency. पण तूं हे फॉर्म That let election commission. सर पण तूं ले पर्सन म्हणटा एका सायडच्यान एका म्हणटा that न्ही regarding 15 वर्सांचे मागीर कितें जाता काय म्हणटा तूं त्या गॅप आहा ते we are सेन्सस right from the beginning we are fighting. हे आमी केन्ना म्हटला तुका Thank you.